नमस्कार, हांव सुचित्रा येशेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीर प्रसार जेवचे आरोग्य भाग्य ह्या कार्यक्रमाचे 51 म्हळ्यार 51st एपिसोडाक तुमक सर्वांक स्वागत. एक मनशाक रोग येतना या अपघात जातना तागेले अंग अवयव ऊन जावन असल्यारी तांचे पुनर्निर्माण करचे मस्त गरज असता. असल एक पुनर्निर्माणा काम करचे एक क्षेत्र म्हळ्यार प्लास्टिक सर्जरी. आजी आमगेली आयच्या उपाख्यानांत प्लास्टिक सर्जरी विशयारी उलयताची कोडियलचो आनी यूएसआचो प्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर लक्ष्मीनारायण भंडारी. डॉक्टर लक्ष्मीनारायण तुमकां आयच्या उपाख्यानां स्वागत. नमस्कार, मस्त धन्यवाद विश्व कोंकणी केंद्राक म्हाका हांगा आपयल कतेरी आणि मस्त हांगेन मस्त खुशी पावला. आता डॉक्टर लक्ष्मीनारायण भंडारी हांगेले ल्हानशे परिचय करून घेवया. डॉक्टर पणंबूर लक्ष्मीनारायण भंडारी हांणी हांगेल MBBS कोडियलाचे कस्तुरबा मेडिकल कॉलेज, MS इन जनरल सर्जरी अँड MCH इन प्लास्टिक अँड रिकन्स्ट्रक्टिव्ह सर्जरी कॅलिकटाचे गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजांतू, तशीची नेदरलँड्सांतू फेशियल प्लास्टिक सर्जरी फेलोशिप, युनिव्हर्सिटी ऑफ लुईविलेचे हँड अँड मायक्रोस्कोपी या मायक्रो सर्जरी फेलोशिप, युनिव्हर्सिटी ऑफ टेनिसीचे क्रेनियोफेशियल अँड पेडियाट्रिक प्लास्टिक सर्जरी फेलोशिप कोरून प्रस्तुत अमेरिकाचे नॅशविलांत असचे व्हँडरबिल्ट युनिव्हर्सिटींतू डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरींतू असिस्टंट प्रोफेसर जावन तांगेले वैद्यकीय सेवा दितस. डॉक्टर लक्ष्मीनारायण, आता प्लास्टिक सर्जरी म्हणून ऐकतना एक प्लास्टिक म्हणतना आमके एक सामान्य मनशाक कसं उडगासवचे म्हळ्यार एक प्लास्टिकाचे एक तोट्टो घी नातल्या प्लास्टिकाचे एक आयदन घी तशी उडगासवचे. आता प्लास्टिक सर्जरी म्हणतना या प्लास्टिकाक आनी सर्जरीक कसा संबंध म्हणून एक सहज जावन मना येता. हे प्लास्टिक सर्जरी म्हळ्यार कसं? वय त्या मस्त सहज क्वेश्चन त्या आणि मस्त कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन आहे जे निमगे तांची प्लास्टिक म्हळ्यार कसं जाय म्हणून. बट तुम्ही तशी पळयल्यार ऍक्च्युअली प्लास्टिक सर्जरी आतांचे करंट प्लास्टिका पेशी फूड तुकून आशिल्लें. ताका नांव ते कशें येयलें म्हळ्यार प्लास्टिक कोर्स म्हळ्यार एक ग्रीक वर्ड. आतां आमगेले मेडिसिनांत पुरे मस्त ग्रीक आनी लॅटिन वर्ड आसता तांची. सो प्लास्टिक कोर्स म्हळ्यार एक ग्रीक वर्ड, ताजी मिनींग टू मोल्ड म्हळ्यार त्या कशी जावं त्या आकारारी कोर येता. सो त्या ताजीचे ऍक्च्युअल मिनींग. सो प्लास्टिक सर्जरी म्हळ्यार तू कशी जावं तशी आकार कोर येता. दॅट इज द ऍक्च्युअल मिनींग ताजीच्या वर्ड बाय वर्ड मिनींग. सो तशें आशिल्लें तुकून प्लास्टिक सर्जरीक एक आंग और एक अवयवा वयर लिमिट ना. प्लास्टिक सर्जरी तू खंयी कोर येता. मात्या केस तुकून पाया बोट ताईं प्लास्टिक सर्जरी कोर येता. आनी ताजीच्या मेन दोन टायप मागीर आमी उलयतांची एक करच्या रिकन्स्ट्रक्शन म्हळ्यार कसले रोग आयल्या, काड कापडल्या और घाय जाल्ल्या, ऍक्सिडेंट जाल्ल्या तेन्ना करचे. आनीक आशिल्लेची चंद करचे त्या कॉस्मेटिक सर्जरी म्हणून. तशें म्हळ्यार एक रोगग्रस्त जावन आसूं तसले एका अंगाक आमी सम करचे आनी एक चंदाय चेड करची कितें हे करचे म्हणून. आता प्लास्टिक सर्जरी म्हणून तुमी सांगले कशी एक मोल्ड करचे, आकार दिवचे म्हणून सांगून. असल एक प्लास्टिक सर्जरी प्रारंभ केन्ना जाल्ले म्हळ्यार कितले काळ फुडें प्रारंभ जाले? त्या मस्त फूड तुकून आसा. आमी आमगेल्या पाठ्यपुस्तकां वाचितां कसं म्हळ्यार सुश्रुता वॉज द म्हणजे फादर म्हळ्यार ताजीच्या सूर केल्लो मनीस म्हणून. आनी तागेल केलो पुस्तक आसा, तागेल केलो इन्स्ट्रुमेंट्स आसा वय त्या पुरे तांणी बरयला. म्हळ्यार आमगेल्या भारतांतूच पुरा फर्स्ट सुरू जाला म्हणटोय सुरवातांत म्हणून आसा. बट आत्ताचे मॉडर्न मेडिसिनाचे प्रकार हॅरल्ड गिल्लिस ताका आमी ताजीच्या फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी म्हणटांची. तो मेनली विश्वयुद्ध दोनींत त्या समयार आशिल्लो आनी त्या समयार विश्वयुद्धा निमित्त मस्त घाय जावचे, मस्त आंग पुराय विकृत जावचे. सो ताजीच्या पुरा आपास पुनर्निर्माण करचे पुरे ताण केल्लेले.
तशी ताका आमी करताची म्हणजे अरे भारतान ताजी फुडेंच आमी ताजे प्रॅक्टीस करता आशिल्ली तितलं मात्र नाही एक टायपाच्या नांक पुनर्निर्मित करच्या तांणी इंडियन रायनोप्लास्टीची म्हणटांची सो ताजीच पुराय पुस्तकांत तूं बरोवन आसा कशी आंग तुकून कशी निगला तुकून कशी चर्म काडचे त्या कशी गुंडाच्या नांकार कशी घालच्या म्हण पुराय आमगेले इंडियाच्या बुक्सान तूं बरोवन आसा सो ताका नांव तशी त्यातनं कसं म्हळ्यार नांक काडच्या कट्ट करच्या एक टायपाचे एक शिक्षा आशिल्ल्या कोणे चोरान केल्ल्या ताका नांक कट्ट करचे आशिल्ल्या सो तशी जाल्यार एक समाजान एक नांक ना म्हळ्यार तो ताका एक कळटा वय वाळान कसे गी केला म्हणून सो त्या खातीर ताका आपास पुनर्निर्माण करचे खातीर त्या टायपाचे सर्जरी मस्त अगत्य आशिल्ली त्या टायमार आता प्लास्टिक सर्जरी म्हणटना तुम्ही सांगले त्या केसा सुकून पाया बोटाताय आम्ही सर्जरी करचे साध्य आसा म्हणून आणि तो कसं पुरा नमनेचे असं म्हळ्यार शस्त्रचिकित्सा करू जाता वय त्या भारी लायक क्वेश्चन आणि प्लास्टिक सर्जरी एक पुरातन टायमात तुकून आयिल्ले आणि आतांय आसा आणि आम्ही नवे नवे सर्जरी पुरा आम्ही सोदून काढता असंची आणि करता असंची सो हांव एक तेसानं स्लाइड दाखयतला अंतू सो क्लेफ्ट लिप एंड पॅलेट म्हळ्यार चेडूं केलो पण जेतना तांगेल्या वंट पुरा बेतून असता त्या टायपाच्या वंट शिंपरी म्हणटाची करेक्ट तेंची मागीर क्रेनियोफेशियल सर्जरी म्हळ्यार तंतू केलो चेडून जेतना तांगेल्या माथ्याच्या हार्ड पुराय एकय चड फ्यूज जावन आसतांची एक फ्यूज जायना ती आसतांची तसल पुराय त्या सम करच्या तोंड पुरो केलो विकार असता त्या सम करचे असता आणि मायग्रेन सर्जरी म्हळ्यार इवन हेडेकाके क्रॉनिक हेडेकाके आता सर्जरी आयला त्या एक नवे आयल फील्ड त्याची मायग्रेन म्हणून आम्ही ऐकला आम्ही ताजे विशयार एक मायग्रेन म्हणलेलेच एक उपाख्यान केला आमगेला आरोग्य भाग्यान तू जाल्यार मायग्रेनाक एक सर्जरी करताची म्हणून तुम्ही सांगिल्लाय जाल्यार वय ताचे विशय ಸ್ವಲ್ಪ चड माहिती दिता वय खंडित सो मायग्रेन म्हळ्यार तुका दूख येवचे सो मात्या दूख विंगड विंगड कारणां तुकून येता तांतू एक सबसेक्शन मायग्रेन सो तांतू तांणी सोदून काडला कसला म्हळ्यार त्या एक खंयची एरिया दूख येस पळय त्या एरियाक स्पर्श दिवचे नर्व त्या थंय अशी ब्लॉक जावन आसता म्हळ्यार कन्स्ट्रिक्शन म्हणटा सो कन्स्ट्रिक्ट जावन आसता सो सर्जिकल सर्जरीन तूं त्या नर्वाक सोडवान दिल्यार त्या दुखी उणी जाता सो आतां ह्या मस्त नवी आयल सर्जरी आनी आतां ताजीचे तांणी नवे नवे ताजीची पुरा फायंड आउट करता आसची आनी ताजीची पुरा स्टडीज पुरा करून तांणी आतां पळयता आसची सो ताका केलो अशी आमी म्हणटा ट्रिगर पॉयंट्स म्हळ्यार त्या जाग्यार जोर दूख आसता ताका एक ह्या नर्व एक आंगाची नर्व एक माथ्य मागशीची नर्व सो त्या नर्व परत थंय वचून तांणी ताका सोडवान दिल्यार ताजी त्या कन्स्ट्रिक्शन गेल्यार त्या दुखी उणी जाता तशी सोदून काडला आता तुम्ही त्या मायग्रेन सर्जरी म्हणटना आता सान म्हणटारे आशिल्ले मायग्रेनाच्या न्ही त्या कोरेत की नाही ते मस्त जोर मायग्रेन तसल आशिल्ले मनशान मात करचे वय आत्ताच करंट गायडलायन्सा प्रकार सुरवेक मेडिकल म्हळ्यार वखद दिवन राबोवका मनातल्यार पास दोन्ही टायपाचे वखद दिवका कोणा वखद दिवन राबत ना पळय तांकां और वखद दिवन तांकां आनी काही राबनी और चड जातस त्या जनांक सर्जरी एडवायस करतांची तशें म्हळ्यार कोणा पुरा अगत्य आसा की तांणी मात्र करचें तशी आपास त्या स्लाइड पळया आनी दुसरें नांव आसा मागीर आनीक पॉप्युलर सर्जरी आतां हांग 10 वर्स फुडें मस्त ना आशिल्लें बट आतां मस्त आयला इज हेअर ट्रान्सप्लांट म्हणून तांतू ट्रान्सप्लांट म्हणल्यार युजली आमी केन्ना ट्रान्सप्लांट म्हणटा एक मनशाला आनीक मनशा दिवचे ट्रान्सप्लांट म्हणचे बट हेअर ट्रान्सप्लांट तुमगेले हेअर तुमकां दिवचे तांतू ताजे विशयार आमी मुखारी चड माहिती घेवया तशी नेक्स्ट आसा कॉस्मेटिक अँड एस्थेटिक सर्जरी हेड एंड नेक रिकन्स्ट्रक्शन ओके या पुरा असल मस्त लिम्फॅटिक सर्जरी म्हणून लिम्फॅटिक सर्जरी म्हळ्यार कसं आमगेल्या खंयचे देहा भागाक रगत वचच्याक एक रक्तनळी असता ताजी नांव आर्टरी रगत मागशे येवच्याक एक रक्तनळी असता ताजी नांव वेन सो ताजी मध्यन तू कसं एक्स्ट्रा भायर वता पळय त्या काडूक असता लिम्फॅटिक्स म्हणून सो त्यामुळे एक टायपाच्या एक नळी त्या थोडेची फ्लुइड्स पुराय मागशी व्हरता आतां त्या ब्लॉक जाल्ल्या एक कॅन्सरा निमित्ती एक फायलेरिया निमित्ती और त्या डॅमेज जाल्ल्या तेन्ना फुल्ल सूज येता पांयाक सो त्या पांयाक फुल्ल सूज आयिल्ल्या त्या कशी सम करचे ताका लिम्फॅटिक सर्जरी म्हणचे
तशी अनेक एक स्पॅस्टिसिटी सर्जरी वय आता स्पॅस्टिसिटी म्हळ्यार आमगेला स्पायनल कॉर्ड म्हूण आसा स्पायनल कॉर्ड पुरा डॅमेज जाल्यारी और केलो पटी हेड इंजुरी पुरा जाल्यारी तांकां पेशंट्सांक कशें जाता तांगेले हाताचे फुल्ल उपयोग आसना ते हात एक नमन्याचे स्टिफ जावन राबता सो ताजेन तांकां मस्त हातान यूज करूं जायना सो तांकां सर्जरी पुरा आयला सो त्या सर्जरी केलेल्या निमित्ती तांकां स्ವಂತ उठान राबचे और चमकुचे वच्चे जावचे त्या पुरा कोर येता तशी मस्त नमनेचे प्लास्टिक सर्जरी आसा तांचो तुम्ही केलं तुम्ही सांगला या दाखोवचे कारण कसं म्हळ्यार प्लास्टिक सर्जरी म्हळ्यार जस्ट चंद करची मात्र न्ही त्या स्लाइडर तुम्ही पळयल्यार दिसता आमगेल कितलं ब्रेड्थ आसा आमी कितलं करतांची क्रेनियोफेशियल करतांची ब्रेस्ट कॅन्सर जाल्यार त्या रिकन्स्ट्रक्ट करतांची ब्रेकियल प्लेक्सस म्हणून आसा नर्वाची पुरा सर्जरी करतांची तशींची केलोपटी चरडून जेतना तांगेल्या बॉट पुरा अशी जॉईन जावन आसता त्या पुरा करतांची आनी नवे आयला आनीक फील्ड कसं म्हळ्यार कॉम्पोजिट टिश्यू ॲलो ट्रान्सप्लांट म्हळ्यार एक मनशाले एक पार्ट आनीक मनशा दिवचे तांतूं हँड ट्रान्सप्लांट आसा फेस ट्रान्सप्लांट आसा त्यामुळे पुराय प्लास्टिक सर्जरी अंडर येता भारी एक कौतुकाचे विषय सांगले तुम्ही एक तोंडाची ट्रान्सप्लांट करचे म्हणून आता अशी तुम्ही तशी म्हणता म्हाका कसं उडगास येता म्हळ्यार आमी फिल्मांत आनी बळोन आसताची सिनेमांत पुरा एक मनीस आसता तो तागेले मणके आनेकलो जाव का म्हूण सांगून प्लास्टिक सर्जरी करताची आनी सडनली तो नवो मनीस एकलो इम्पोस्टर जावन येता आनी थंय येवन तो अनेक मनशाले काम करता अशें पुरा जातगी ना ना त्या पुरा फिल्मांत मात जावचे एक्चुअल सहज जिवनात तशें पुरा जायना जाल्यार आमगेल्या जेंडर अफर्मिंग सर्जरी म्हूण आसा तांतू तांगेले ट्रान्सजेंडर पॉप्युलेशन तांतू तांणी डिसायड केल्यार तांकां मेल जावका और फिमेल जावका म्हूण आसल्यार अ पर्सन तो सुरवेक एक मेल आशिल्लो तागेले फेशियल फिचर्स पुरा चेंज करून ताका फेमिनायन म्हळ्यार स्त्री टायप तोंडाचे फीचर्स पुरा कोर येता तशींची एक स्त्री असल्यार तिगेले फेशियल फीचर्स पुरा चेंज करून मेल टायप कोर येता सो तशी फेशियल फीचर्स पुराय तोंडाचे रूप पुरा चेंज करूं येता त्याच आनी तेन्नाची तुमी त्या म्हणटाना त्या जेंडर चेंज या लिंग परिवर्तन करताना आता एक तोंड सुलभ करूंक म्हणून हांव लेखता तशें म्हणचे न्ही म्हळ्यार एक तोंड आमकां अर्थ जाता जाल्यार एक दादल्याक बायल कोरका जाल्यार दुसरी कितली पुरा नमनेचे चेंज करूंक तांगेले ब्रेस्ट गी स्तन गी नातल्या थंय एक गुप्तांग गी ते पुरा हे करूंक ह्या पुरा प्लास्टिक सर्जनान करचे गी वय हे सर्जरी पुरा प्लास्टिक सर्जनान करचे जाल्यार ताजे पयशी फूड ताका एंडोक्राइन आनी हॉर्मोन ट्रीटमेंट त्या पुरा आसता ताजे पयशी फूड ताका सायकियाट्री इव्हॅल्युएशन त्या पुरा जावन तांणी कितले टायम ताका युजली त्या एक देशांत एक नियम आसता सो ताजी नियमा प्रकार जावन तांणी तितले टायम ताजीचे ट्रीटमेंट पुरा घेवन जेत तरी तांकां सर्जरी करचे बट तुमी म्हणला म्हणजे ताका 3 मेजर सर्जरीज आसांची एक म्हणजे टॉप सर्जरी म्हळ्यार टॉप सर्जरी म्हळ्यार त्या चेस्टाच्या सर्जरी सो त्या तिन्नी बटांत त्या आशिल्ल्या पैकी सरळ सर्जरी म्हळ्यार एकय स्तन आशिल्ले काडचे एके स्तनांतल्याक इम्प्लांट घालचे दोन्हीच्या इज बॉटम सर्जरी इज चड डिफिकल्ट म्हळ्यार एक टायपाचे मेल टायपाचे प्रोडक्टिव्ह ऑर्गन रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन काडून फिमेल टायप कोरका तशें कोरका ऑर इवन फिमेल टायप आशिल्ले तेन्ना त्या काडून मेल टायप ऑर्गन कोरका सो तसले सर्जरीज आसतांची मागीर तिन्नीच्या फेसाचे म्हणल्यार म्हणजे त्या फेसाचे इवन रूप ते चेंज करून तशें आशिल्ले मेल आशिल्ले फिमेल करूं येता कसं करूं जायना म्हळ्यार भितर आशिल्ले अंडाणू पुरो त्या करूं जायना सो तांकां भायलची मात्र तांगेले रूप मात्र चेंज करूं जायचे भितर वेलची जायना म्हळ्यार एक दादल्याक बायल केल्यार गुरबिण जावचे जायना म्हणटा जायना ओके आता तशीच त्या तुम्ही सांगिल प्रमाणे रे आता एंडोक्राइन तांकां ट्रीटमेंट दिता दोकोन तांगेले तोंडार आसची केस गी खाड गी त्या पर उणी जेता बायल करतना म्हणून म्हणचे वय त्या थोडे मट्टा जेता करेक्ट इवन तांगेल्या चर्माच्या थिकनेस एक केलोपटी चेंज जाता गेल्या निमित्ती बट तुगेल त्या हड्डाचे फीचर्स पुरा कोरका जाल्यार ताका सर्जरीची जावका पडटा म्हळ्यार रुंद आसूचे भुज सान करूंक आनी पुरा सर्जरी कोरका म्हणून म्हणचे तशी हांव आनीक आयकल्या कसं म्हळ्यार कोरियान तूं अशी असले जेंडर ट्रान्सप्लांट मस्त करताची म्हणून तशें जन पुरा सिंगापूर गी नातल्यार कोरिया मेनली कोरिया वचून असले
जेंडर ट्रान्सप्लांट करताची म्हणून थायलँडान तू वय त्यापुरा आसात त्या पॉप्युलेशन भायर येतच म्हळ्यार इवन आमगेल गव्हर्मेंटानी ट्रान्सजेंडर समुदायाक पुराय आयडेंटिफाय केला त्या फूड तुकून आशिल्ल त्या समुदाय तांकां मस्त आरोग्याची पुराय तांकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळणी आशिल्ल्या बट आतां तांकां अवेरनेस चड जाला आनी त्या अपकमिंग फील्ड तशीच तुम्ही त्यावेळेस सांगले तुम्ही प्लास्टिक सर्जरी करताना मात्या सुकून पाया बोटात आई म्हणून आम्ही सुरू एक सुरू करूया सुरू एक मात्या म्हणताना एक केसू आणि तोंड उडगासेचे ते तोंडारी कसं पुरा नमनेचे सर्जरी करताचे आणि तशी मात्यार कसं पुरा नमने सर्जरी करताचे वय सो तांतू दोन आसा एक कसं म्हळ्यार रिकन्स्ट्रक्शन करचें म्हळ्यार कसले कॅन्सर आयल्यात सो ऑर ऍक्सिडेंट जाल्ल्या मागीर कॉस्मेटिक त्याच्यान चड करचें सो आमी रिकन्स्ट्रक्शन पळय सो रिकन्स्ट्रक्शनान तूं कसं कसं कोरीत म्हळ्यार फ्रॅक्चर जाल्ल्यार तोंडाचे फ्रॅक्चर्स पुराय फिक्स ताका आमी प्लेट म्हणटा प्लेट आनी स्क्रू घालून फिक्स करतांची त्या करतांची ऍक्सिडेंट जाता म्हणजे वय ऍक्सिडेंट जातना तशींची कॅन्सर जाल्ले तेन्ना पान बिडा पुरा खावन त्या मस्त कॉमन इंडियान तू तांकां तोंडाची कॅन्सर पुराय जाता जिब्बे कॅन्सर एक लिप्पाच कॅन्सर वंटा कॅन्सर त्या पुराय जाता सो त्या पुराय काडल्यार त्या पास रिकन्स्ट्रक्शन कोरका सो ताका तांणी एक करची सर्जरीची नांव फ्री फ्लॅप म्हणून फ्री फ्लॅप म्हळ्यार कसं म्हळ्यार एक पोर्शनाची बॉडीच्या त्यांचे चर्म आणि ताजीचे पुराय मांस पुरा काणू आनीकडे घालचे आणि ते जस्ट दवरल्यार त्या जिवंत वरना सो ताजे खातीर ताजीचे रक्तनाळाक थंय आशिल्ल रक्तनाळा ओट्टू स्टिच कोरका सो तशी कोर न्हू आमी वंट फुल्ल गेल्यार त्या वंट आपास कोर येत जीब गेल्यार आपास जीब कोर येत तशीच या दाडी त्या दाडी गेल्यार आमी पायाचे एक हाड काणू त्या दाडी टाईप अशी कट्ट कोर न्हू ताजी शेप कोर न्हू त्या दवर न्हू ताजी रक्तनाळ पुराय आपास जॉईन कोर न्हू त्या आपास दाडी क्रिएट करता आनी आपास दांताचे इम्प्लांटय बसो येता सो तितलो पुराय प्लास्टिक सर्जरी करू जाता आता तुम्ही सांगले वोंट जीब गी वापस नव घालचे म्हणून त्या म्हळ्यार कसं नमने इम्प्लांट त्या म्हळ्यार आमगेले चर्माचे गी नाही प्लास्टिकाच्यो नाही तुमगेले चर्माच्या वंट सगळे वंट गेल्यार ताका मोस्ट कॉमन करची कसं म्हळ्यार हाताचे अंग तुकून त्या चर्म आणि ताजीचे रक्तनाळ काणू त्या चर्माशी फोल्ड करून अंग दवरचे मागीर त्या रक्तनाळाक अंग कनेक्ट करचे मागीर त्या चर्मा भितरी मांस आपणीत लेका जत्त असता तांतू चर्मा भितर वय म्हळ्यार मांस म्हळ्यार फॅट सबक्युटेनियस त्या पुरा आसता मसल्स युजली आसना केलो पटी मसल्स जावका जाल्यार तांतू ताका एक कंडिशन आसा फेशियल पॅल्सी म्हणून सो फेशियल पॅल्सी म्हण केलो जनांक एक सायड फेस वर्क जायना आनी हसतना एक सायड मात वता दोळ बंद करतना एक सायड मात आनी एक सायड वय त्या चिके डिफरंट टायप दुसरे टायप फेशियल पॅल्सी म्हणटा फेशियल नर्वांनी सो ताका केलो चडून जेतना तांकां तशें आसता सो तेन्ना आमी मसलची काणू ते मसल ते दवर न्हू त्या मसलाचे नर्व अंग ऍक्च्युअल आशिल्ले एक नर्वाक ऑर सम केलो पटी ऑपोजिट सायड नर्वाक कनेक्ट करचे आणि त्या मसलाचे रक्तनाळ पुरे अंगाचे रक्तनाळ कनेक्ट करचे तशी करून ताका फ्री फंक्शनल मसल ट्रान्सफर म्हणजे त्या ट्रान्सफर केलेलं त्या मसल त्या फंक्शन करता सो ताका तशी जाल्ले निमित्ती त्या चेडवांच्यो त्या मनशांच्यो एक 6-7 महिन्यानंतर त्यांना हासूस ट्राय करतना ताका दोन सायडे वयर वता सो तशी करचे जाता ते फेशियल पाल्सी जेवच्याक कसले विशेष कारण आसा ताका मस्त कारण आसा फेशियल पाल्सी जावच्याक ताका बेसिकली फेशियल नर्व म्हणून एक नर्व आसा सो त्या डॅमेज जावन आसता ताका त्या डॅमेज खंय जावं कारण डॅमेज जावच्याक ताका एक इडियोपॅथिक म्हणजे कसं कारण म्हणून गोत सडन जाता मागीर दोन्हीचे कसले ट्युमर आनी भितर आशिल्ले ट्युमर ताजेन प्रेशर जाल्यार जाता ऑर ट्रॉमा जाल्यार वय ट्रॉमा जाल्यार जाता आनी केलो पटी चडून जेतना ताका मोबियस सिंड्रोम म्हणटा तांकां जेतनाची त्या आसना त्या नर्व सो ताजे निमित्ती जाता and next surgery हंतु या स्लाइड पळयल्यार आमी तांतु केसा अंत एक ग्रेडिफिकेशन दिसता एक अंत उणे केस आसा वडेर म्हणटा ताका माता फुल केस जाता सो आता आमगेल केस कशी आसा म्हळ्यार आमगेल्या अंग गळ्या अंग वयर आशिल्ले केसू त्या हॉर्मोन रेजिस्टंट केसू म्हण म्हळ्यार अंग येद्र आशिल्ले केस पुराय त्या हॉर्मोनाचे इफेक्टा निमित्ती
त्या जोण वता ताजीचे बट मागशेशील केस त्या वच्चे ना ये दारला मात्र की बायलांक केस आहे हॉर्मोना निमित्त केस झडचे त्या मेनली दारल्यांक इता म्हळ्यार त्या एंड्रोजना निमित्ती बट अ स्मॉल पॉप्युलेशन ऑफ बायलांतूय त्या दिसता सो ताजी निमित्ती त्या एद्राच केस परत जोण वता बट कितले एक मनुष्य कितले बाल्ड असलो तुम्ही पळयल्यार ताका मागशीच एक सन स्ट्रीप ऑफ केस युजली असता सो हेअर ट्रान्सप्लांट कसं करता म्हळ्यार त्या केस काणू आणि त्या डेन्स असते केस आमकां तितलं डेन्सिटी दूर तुकून पळयतना तितलं डेन्सिटी जावका म्हणना सो त्या एक स्ट्रीप काणू त्या एद्राक आपास घेवन घालचे तातूंत मेनली दोन टायप ऑफ टेक्निक्स असतात एकाक FUT म्हणटांची एका FUE म्हणटांची त्या दोन्हीचे डिफरन्स कशी केस काढतांची म्हण तितलेची केस घालचे सेम टायप एक ऑटो करचे आणि केस घालत वच्चे सो ताका हेअर ट्रान्सप्लांट सर्जरी म्हणटांची त्या मायक्रोस्कोपा मुळा जो करची की ना ताका मायक्रोस्कोप जावका म्हणना त्या कशी करचे त्या आतां त्या फूड एक 10 वर्स फूड त्या मस्त नवे केस सर्जरी आशिल्ले बट आतां मस्त पॉप्युलर जाला त्या मस्त फिल्म स्टार्सांनी क्रिकेटर्सांनी पुरे केला इवन हांगा लोकल जनान जाल्यार मस्त लोकांना हेअर ट्रान्सप्लांट केलेलं आसा वय ते हेअर ट्रान्सप्लांट म्हणतना तुम्ही सांगले ते नवे मागशेशील तसले हेअर फॉलिकल काढून मुखार घालचे म्हणून हांगा मुखार आशिल्ले आत्ताच नवे हेअर फॉलिकल त्या हार्मोन इन्फ्लुएन्सार येवन मागीर झडतगी केल ना त्या जण त्या हॉर्मोनार जण सो विथ द एज डेफिनेटली ताजीचे नंबर उणी जत्तांची बट तांणी थोडेची आपास त्या कसं म्हणचे डेन्सिटी उणी जत्ता बट त्या फुल्ल वच्चे ना आसता मागीर ताका मेंटेनन्स स्पेशल केअर आनी घेवका म्हूण आसतली ताका युजली तांकां हॉर्मोन ट्रीटमेंट दितांची कितले समय त्या ताजी वेरी जत्ता आनी बट वर्स कटले दिता वय वर्स कटले घेवका जेवच्या पुरो म्हळ्यार मेंटेन करूंक युजली दितांची आणि स्पेशल म्हळ्यार शॅम्पू एक असले नातले हार्ड वॉटर केल्यार केस झडता तसं कसले तशी पुरा म्हणटांची बट कसं म्हणचे ताका तसले एस्टॅब्लिश्ड प्रूफ ना मागीर इतली वर्स नंतर ते वापस तांतू म्हळ्यार त्या समजगी नागी पळोवका डॉक्टराला वापस वचका तसल पुरो आसतली ना तशी आसना एक पटी त्या राबल्यार त्या राबता मागीर केलो पटी म्हणल्यार म्हणजे ताजी डेन्सिटी आपास उणी जाल्यार एक पटी जेन्ना आपास वचून दोन्ही पटी आपास करयता आता हेअर ट्रान्सप्लांट करप जाल्यार एक अंदाजे कितली खर्च जाता वय तो त्या खंयचे सेंटरांक करता खंयचे डॉक्टर करता ताजेर मस्त वेरिएबल असता युजली तांणी जेन्ना कसं करता म्हळ्यार एक युनिटा लेखान घालतांची म्हळ्यार फॉर एक्झाम्पल एक युनिटाक 100 रुपये म्हळ्यार तांणी कितले 350 तुगी कितले करता ताजे लेखार त्या आसता म्हळ्यार कितली ल्हान आसा ताजे वयरी हंदून आसा म्हणचे तुमी आणि तशीच त्या एक हेअर ट्रान्सप्लांट कोरका म्हण जाल्यार ताका सिटिंग्स म्हण आसता की म्हळ्यार इतली पंता येवका आणि इतली पंता कोरका तशी युजली तुम्ही पळय म्हणजे डिफरंट स्टेज ऑफ ताका अलोपेशिया म्हणचे म्हळ्यार केस वच्चाक जोडूक सो मस्त चड आसल्यार त्या एका सिटिंगा करूंक कश्ट जाता सो तांणी 2-3 सिटिंगय करतांची 2-3 सेटिंग म्हणटा जाता म्हणचे आता तुम्ही ते हेअर फॉलिकल हांग सकून काण मुखार दवरली कुडले ಸ್ವಲ್ಪ समय राखू असं म्हणा आयकल्या वय करेक्ट ताका कसले विशेष आरैकी जावका की ताका विशेष आरैकी म्हळ्यार तुम्ही नातन परचे की जागृतेर या कोरका ते मस्त म्हळ्यार जस्ट ते हेअर फॉलिकल ते दवरलेले मात्र सो मस्त झोड या करून स्क्रब पुरा करून आणि जस्ट युजुअल टेक केअर कोरका तितलीच आता एक हेअर ट्रान्सप्लांट करतना असल मनशान कोर येतं असल मनशान कोरू नज नातल्यार ह्या रोग आशिल्ल्यान कोर येतं ह्या रोग आशिल्ल्यान कोरू नज तसं कसले आसगी तसं म्हळ्यार केलव कारण निमित्त हेअर लॉस जाल्यारी लायक ऑटो इम्यून कंडिशन तसं निमित्त जाल्यारी त्या युजली करचे एडवायजेबल नाही त्यामुळे त्या आपास अफेक्ट जाता बट त्या पुरे मस्त उण आहे नॉर्मल टाइप ऑफ हेअर लॉस जावची तुगेल्या हॉर्मोनाची निमित्त सो ताका जाता सो मेजॉरिटी ऑफ पॉप्युलेशनाक जाता तशें आतां एक प्रायसान आसूं न्हू ताका वाडीक जाय न्ही म्हटल्यार ताका लग्न जाय न्ही विवाह जाय न्ही म्हळ्यार मनशान केल्यार एक पळोवच्याक छंद दिसता म्हणून तुमी म्हणचे म्हणून वय खंडीत तशें ते हेअर ट्रान्सप्लांट म्हूण म्हणटना ಕೆಲವು जनाक ताजे कॉस्ट इफेक्टिव्ह जायना म्हणजे तांकां दुड्ड तितलें आसना तांगेल्या दिवच्याक म्हूण तांणी विग्गा वताची विग त्या अशी विग ताणली कुडले ते हाता येता म्हणून एक हास्याक एक कारण जाता ताका आमी कंपेर केल्यार हेअर ट्रान्सप्लांट चांग म्हणचे
वय हे म्हळ्यार तुमगेले हेर आनी त्या परमनंट ताजी विषय तुमकां म्हळ्यार एक फावटी आसता ते आसता थंय आनी तो कशी जावं तशी स्टाईल कोर येता त्या वाडता हेअर कट कोर येता सो त्या देखून त्या कसं म्हणचे एक बेटर ऑप्शन आता एक अपघाता निमित्त कसले एक नष्ट जाल्यार एक अंग नष्ट जाल्यार ताका तुम्ही रिकन्स्ट्रक्टिव्ह सर्जरी करून ते सम करताची म्हणून म्हणलें तशीच एक चंद जावको जाल्यार आमकां एक फिल्म लायना वचको तसं कसले असताना चंद दिसका जाल्यार कॉस्मेटिक सर्जरी करताची म्हूण तावळ म्हणलें हे कॉस्मेटिक सर्जरी विशयाची की चड माहिती दितावा खंडित आता कॉस्मेटिक सर्जरी म्हळ्यार जस्ट फिल्म लायन वचच्या म्हणून मात्र न्ही कोणाकय खंयचेय जनांकेन कॉस्मेटिक सर्जरी करतांची आनी त्या वेस्टर्न देशांत पुरा मस्त कॉमन जाला पुरा जन लायक त्या करनातील जन ना म्हणून सांगू का तशी पुरा जनय करतांची त्यामुळे आता इंडियान तू मस्त अपकमिंग फील्ड त्या आणि इथं म्हळ्यार ते एक गावांत तू 1 लाख जन असलाय तर 1 लाख जनांत तू काय न जेवचे एक 5,000 ते 1,000-5,000 असं बरो बट कॉस्मेटिक सर्जरी जावं काय आशिल्लें ऑलमोस्ट 50% आपशी चड जन असता सो तशी व्हेरी कॉमन जाला सो तांतू कॉस्मेटिक सर्जरीन तू विंगड टाइप आसा एज डिपेंडिंग ऑन खंयचे बॉडी पार्ट पळय सो आमी तोंडा तुकून सुरू करूया सो तोंडान तू सुरवे आसचे एक बोटॉक्स इंजेक्शन दितांची सो त्या बोटॉक्स इंजेक्शन दितना तांतू एक आमी एक पिक्चर दाखयला सो तांतू तुमी पळयत अशी रिंकल्स आसतना सो त्या बोटॉक्स इंजेक्शन दितना त्या मसल्स तितलो वर्क जायनांची सो ताजे निमित्त त्या रिंकल्स म्हणटांची सो त्या रिंकल्स अशें हांगा माथ्या वयरी हांगा दोळ्या लागीं हांगा नांका लागीं करेक्ट तोंडा मीरी परा उणी दिसता सो त्या दुखून जस्ट त्या तोंडा मीरी काडलेली देखूनची एक मनीस यंग दिसता सो दॅट लायक व्हेरी मिनिमल तशींची फिलर्स म्हणून आसा फिलर्स एक टायप ऑफ इंजेक्शन त्या फिलर्स दिले निमित्ती आतां प्राय जालेली तशी त्या वंटाच्या वॉल्यूमची के उणी जाता आनी त्या चिन्न पुराची केशी तोगू येतांची सो ताका पुराय त्या चीक्सची के तोगू येतांची चिन्नयची केची तोगू येता ताका पुराय फिलर्स दिवन त्या आपास युथफुलनेस म्हणटांची म्हळ्यार एक तोंड सगळे भोर वय तशी कोर येता त्या पुराय ताका आमी नॉन सर्जिकल ट्रिटमेंट म्हणचे नॉन सर्जिकलान तू बोटॉक्स फिलर्स तशी स्किनाक पुराय पीलिंग त्या पुरा कोर येता मागीर ताजे नंतर तुम्ही सर्जरींत येतना सुरवेक अशी एक ब्रो लिफ्ट म्हणून म्हळ्यार प्रायजल तशी आता ग्रॅव्हिटी कितलं म्हळ्यार गुरुत्वाकर्षण निमित्त आमगेलो पुरायशी तोगू येतांची देंवता सो त्या उणी करूक आमी ब्रो लिफ्ट ताका विंगड टायप ऑफ सर्जरी आसा बट बेसिकली तुमगेल्या आय ब्रोस त्या अशी वयर वता सो त्याक ब्रो लिफ्ट मागीर दोनीच्या ब्लेफरोप्लास्टी म्हणटांची ब्लेफरो म्हळ्यार दोळ्याचे लिड्स आय लिड्स सो तांकां 2 आसा वयरी सकल सो प्रायजल तशी त्या वयरच्या आय लिडाक अशी रिंकल्स येता एक्स्ट्रा स्किन आसता सो त्या स्किन जस्ट काडलेले निमित्ती आनी क्लोज केलेले निमित्ती त्या पळयतना मनशाक आनीक मनीस यंगशी दिसता ते तुमगेले त्या स्लायडान ते वयर दाखयला तुम्ही वय अपर लिड इन्सिशन लाइन म्हणून वय करेक्ट तितल्या अमाउंटाची स्किन काडून ताजे भितर फॅट आसता त्यामुळे थोडे फॅट काडून मागीर त्या क्लोज केल्यार तेन्ना त्या पळयतना त्या तितलो प्राय जाल्यार म्हणके दिसना दोळ तशींची लोवर ब्लेफरोप्लास्टी आसा त्या सिमिलर तोग्गूच्या आयलिडाक करचे मागीर व्हेरी कॉमन इज फेस लिफ्ट जे हांकां त्या फेस लिफ्ट म्हणून मस्त आयकून करता सो बेसिकली आमकां एक डायग्राम दाखयला सो तशी करची तांतू सो आमी प्राय जाल्यार तशी आमगेली अशी हांगा तोग्गू स्किन अशी तोग्गू येता आनी ताजी निमित्ती हांगा या आमी नेझोलेबियल फोल्ड म्हणटा त्या डीप जाता मागीर हांगा अशी जौल्स म्हणटांची त्या पुरा येता सो त्या जस्ट सिंपल कोणेय मनशांनी तुमी पळोवन आसतले तुमी कन्नडीत राबून अशी केल्यार पुरो थोडे अशी केल्यार तुमी एक 5 वर्स यंग दिसताची सो ताची प्रोसिजर तितलेच सो त्या अशी त्या ओपन करून त्या स्किन टाइट करचे एक्झॅक्टली स्किन टाइट करचे ताका विंगड टेक्निक आसा विंगड टेक्निकाचे मस्त तुमी आतां एक प्लास्टिक सर्जरी कॉस्मेटिक सर्जन चमकल्यारी तो तुमगेलें एक्झामिनेशन करून सांगता ओके तुमकां ह्या टेक्निक बेटर सुटेड म्हणून बट बेसिकली इन शॉर्ट दॅट इज द थिंग त्या स्किन टाइट करून आनी अगेन्स्ट ग्रॅव्हिटी म्हळ्यार ग्रॅव्हिटी निमित्त कशी तो सॅग जाला त्या वयर करचे सो त्या तोंडात जाल्या मागीर तशींची गळ्याकय आसा गळ्याकय अशी केलो एक्स्ट्रा स्किन आसता केलो जेन्ना पळोवन आसतलो डबल चिन्ह म्हणून आसता सो त्या डबल चिन्हाक बायल मनशाला मस्त व्हड प्रॉब्लेम डबल चिन्ह आनी तुमी तावळ सांगिल्ले नोज
हांगा डीप जेवचे हांगा डबलची नेल कोल्ड आनी एक्सरसाइज कसो करचे म्हणून मातून जाता त्या मस्त कष्ट एक्सरसाइजान उणी करचे डबलची ना बट ताका लायपोसक्शन कोर येता और नेक लिफ्ट म्हणून कोर येता सो त्या नेका स्किन अशी टाईट कोर येता सो त्या डबलचीन कार्ड येता मागीर तशी तो गॉयल तशी नेक्स्ट स्तनाची ताजी पयशी फुडें तोंडाचे आमी इतली पुरा फेस लिफ्ट न्ही करतना फेस लिफ्ट इवन व्हेकल्साक येयल्यांची कार फेस लिफ्ट म्हणून तशी फेस लिफ्ट करतना कसो पुरा नमनेचे साइड इफेक्ट्स आसाची वय सो ताजीच्या एक खंयचे सर्जरी करतना थोडे रिस्क आशिल्लेची तांतू एक इन्फेक्शन येवचे और ब्लिडींग जावची भितरीची स्वेलिंग चड जावचे आणि ताका एक आनी कसं म्हळ्यार असेल कॉस्मेटिक सर्जरी कमी डाऊन टाइम म्हणटांची म्हणजे तुम्ही आज सर्जरी करून फायची वाडली घेवचे जायना तुम्ही एक सर्जरी केल्यार ताजी पुरा तुमगे बॉडी पुरा हील जावका आणि त्या पुरा करेक्ट जावका जाल्यार एटलिस्ट एक 3 ते 4 महिने घेता सो तितले टाइम दिवका आणि अदर कॉम्प्लिकेशन्स त्या वुंड समज हील जायना तिला सो पुरो केलो स्टिच ओपन जावच्या पुरो सो त्या चड टाइम घेवच्या पुरो त्या पुराय कसं म्हणचे त्या मोर कॉमन कॉम्प्लिकेशन्स त्या खंयचे सर्जरी आशिल्लेची त्या फेस लिफ्ट मात नाही कसले सर्जरी केल्यार ह्या पुराय कॉम्प्लिकेशन्स आशिल्लेची आणि केलोपटी स्पेसिफिक जावन फेस लिफ्ट जाल्यार ताजी त्या स्किन डॅमेज जावच्या पुरो त्या खंयचे आमी स्किन लिफ्ट करता त्या जावच्या पुरो रेअरली तांक एक फेशियल नर्व म्हणून आसा त्या नर्वाक डॅमेज जावच्या पुरो और आमगेल्या एक ग्रंथी आसा हांगा आमगे उश्टी करची ग्रंथी सो ताका डॅमेज जावच्या पुरो त्या पुराय चिके लेस कॉमन कॉम्प्लिकेशन्स हक्की एक फेस लिफ्ट कोरका जाल्यार नातल्या त्या अंगाची पुरा मीरी पुरा काडका जाल्यार सर्जरी करून एक खर्च साधारण कितले आसता त्या अगेन खंयचे डॉक्टर करता खंयचे सेंटरा करता ताजी वैरी होंदून आसता तुम्ही खंयचे कोणाक ताजी वयर तात्पर्य आसलाय तांणी एक 2-3 डॉक्टर लावल्लो न्हू कशी म्हणून विचारसिल्यार तांकां कळलायक आता वेळ तुम्ही सांगला एक बोटॉक्स ट्रीटमेंट आणि एक फिल्लर्स म्हणून या फिल्लर्स म्हळ्यार कसं फिल्लर्स म्हळ्यार त्या युजली हायल्युरोनिक ऍसिड म्हणून असता आणि विंगड ताची प्रोडक्ट्स आयल्यान कोलॅजन पुरा असता सो त्या ताका म्हणजे इनर्ट म्हळ्यार त्या बॉडी टू रिएक्ट जायना तो तसं टायपाचे त्या मेटेरियल सो त्या आमी जस्ट त्या एक सन निडल हातून त्या भितर वचून घाल न्हू आमी थंय वॉल्यूम क्रिएट कोर येता बेसिकली प्राय जाली तशी केलो कडेन फॅट उणी जाता एक सन चेरडाक और एक यूथफुल पर्सन पळयल्यार टीनेजर और 20 year old कोणाक पळयल्यार तांगेले तोंड अशी फुलनेस आसता त्यामुळे तुम्हाला फॅट पुरा करेक्ट जाग्यार करेक्ट प्रपोर्शनार आसता प्राय जाली त्या फॅट अट्रोफी जाता आणि बिकॉज ऑफ ग्रॅव्हिटी ते सॅग जाता सो बेसिकली खंयचे कॉस्मेटिक सर्जरीज एक वॉल्यूम आपास रिस्टोर करचे आणि त्या पडलेल्या पास लिफ्ट करचे सो तांतू फिल्लर्स इज मस्त हेल्पफुल जाता वॉल्यूम रिस्टोर करूंक त्या फिल्लर्स आता आमी फिल्म ऍक्टर्सांक पुरा पडलेले आसा तांणी लिप सर्जरी करचे नाजाल्यार चीक सर्जरी चीक लिफ्ट फेस लिफ्ट प्रमाण करचे अशी पुरा केलेले निमित्त तांगेले स्पर्श ज्ञानांत कसले एक बदलप येतगी युजली ना कॉस्मेटिक सर्जरीन युजली तशी जायना इता म्हळ्यार तांतू त्या सर्जरी टेक्निक तशी जावन आसता वेरएज मी रिकन्स्ट्रक्शन करतना म्हळ्यार कॅन्सरा निमित्त सगळे लिप काडले तेन्ना ऑफकोर्स त्या स्पर्श ज्ञान आसना बट युजली कॉस्मेटिक सर्जरीन तशी जायना आता आमगेले फेस आनी नेक सर्जरी विशीं आमी उलयलेची आता मी थोरासिक पोर्शनांत या हृदयाचे जागेर येवन पळया हृदया जागेरी कसं नमनेच पुरा शस्त्रचिकित्सा करू साध्य आसा वय सो रिकन्स्ट्रक्शन टायपार उलयल्यार हृदयारी केलोपटी चेरडून जेतनाची तांकां केलो डिफॉर्मिटीज आसता म्हळ्यार हृदयाची हार्ड अशी भितर चमकला म्हणकी आसता एक चड भायर आयला म्हणकी आसता सो त्या करेक्ट शेप कोर येता मागीर दोन्हीच्या कसं म्हळ्यार कसलेची हार्ट सर्जरी जाल्या ऑपरेशन जाल्या सो त्या वुंड पुराय समज हील जायन आनी त्या आनीक वुंड आसल्यार तेन्ना पास प्लास्टिक सर्जन्स आपयतांची सो आमी आपास थंय वचून त्या जावक जाल्या तशी त्या पुरा मास चर्म पुराय समकोर न्हू त्या और केलोपटी चर्म विंगड कडेन तुका जावक जाल्या तशी पुरा घालून आमी कवर करतांची सो ह्या पुरा रिकन्स्ट्रक्शन जाल्या मागीर हृदयाच्या टायपाची कॉस्मेटिक म्हळ्यार तांतू मेनली ब्रेस्ट रिलेटेड पुरे सर्जरीज तांतू
चल्ल्यांक जे लारी केलोपटी गायनकोमास्टिया म्हूण आसता म्हळ्यार तांकां चिकेची चड ब्रेस्ट डेव्हलप आसता सो तेन्ना सर्जरी करतांची तांतूं लायपोसक्शन करून त्या एक्स्ट्रा फॅट पुरा काणू आनी एक सानची एक कट्टू करून भितर आशिल्ल्या त्या ब्रेस्ट टिश्यू पुरा काणू त्या चेस्ट अशी फ्लॅट येवची तशी करतांची बायल मनशां जाल्यार केलोपटी तांगेलो ब्रेस्ट तितलो डेव्हलप जावन आसना सो तांकां ते चड वॉल्यूम येवका म्हूण आसल्यार तांतूं ब्रेस्ट इम्प्लांट्स घालतांची सो त्या ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन म्हणचे तशींची केलोपटी ह्या जेतरी कसले गुरबिणी जाल्ल्या मागीर चरडू जाल्ल्या 2-3 चरडू पुरा जेतरी ताका मॉमी मेक ओवर म्हणून सर्जरी आसा सो तांतूं कशें म्हळ्यार त्या ब्रेस्ट पुराय तेन्ना दूद पुराय येवन त्या हॉट जावन आसता बट मागीर आफ्टर पोस्ट पार्टम म्हळ्यार डिलिव्हरी पुराय जेतरी चेडा पुराय ह्या पुराय जेतरी हॉट जेतरी त्या मस्त डिफ्लेट जाता आनी तांकां तितलो वॉल्यूम आसना आनी ते सॅग जाता सिमिलरली अबडमेनय तशींची सो त्या अबडमेनय तितलो चरडू तांकां आशिल्लो देखून ते हॉट जावन आसता मागीर त्या पास अशी डिफ्लेट जाता सो ते एक्सेस टिश्यू आसता सो हे मॉमी मेक ओवर म्हळ्यार ते ब्रेस्ट लिफ्ट करचे केलोपटी ताका एक्स्ट्रा वॉल्यूमय घालता पडटा तेन्ना इम्प्लांट घालतांची आनी ते वॉल्यूम दितांची आनी ते ब्रेस्टा पास लिफ्ट करून करेक्ट वयरी पोजिशनार दवरतांची आनी तशींची त्या अबडमन अशी सॅग जावन आशिल्ल्या त्या एक्सेस पुराय काणू फ्लॅट करतांची आनी केलो ताजे ಒಟ್ಟು यूजुअली लायपोसक्शन ऑर केलो बॉडी कॉन्टूरिंग म्हणटात म्हळ्यार केलो कडेन लायपोसक्शन करून फॅट काडतांची आनी तेंची फॅट केलो खंय जावका थंय घालून ऑगमेंट करतांची तशी करून बिफोर प्रेग्नन्सी कसं एक फिगर आशिल्लो पळय सो तेंची आपास रिस्टोर करू येता आता तुम्ही त्या वेळेस सांगले ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन म्हणून जाल्यार आमी अशी मॅगझीन वाजितना पेपरार वाजितना तांकां कशें सांगता म्हळ्यार अशी ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन केल्यार मुखार सोनू म्हळ्यार तांकां एक इम्प्लांट म्हणून घालताची ताजे निमित्त मुखार सोनू तांकां कॅन्सर येवचे ब्रेस्ट कॅन्सर येवचे चान्स आसा म्हणून निगेलो प्रश्न कसो म्हळ्यार येस वैव्या आनी अनेक कसं म्हळ्यार इम्प्लांट म्हळ्यार कसं आता तुम्ही सांगेल व्हेरी ऍप्ट क्वेश्चन सो इम्प्लांट म्हळ्यार त्या सिलिकॉनाच्या इम्प्लांट तांतूं मस्त टायप आसता ताजेचे सरफेस एक स्मूथ म्हळ्यार क्लियर आसता एक टेक्स्चर्ड म्हणटात म्हळ्यार घट्ट कसं म्हणटा रफ आसता करेक्ट मागीर ताजीच्या भितरी ताजी शेल्ल जाल्ला मागीर ताजी भितरी एक सलायन आसता म्हळ्यार जस्ट उद्दा एक आपास भितर सिलिकॉन आसता आनी थर्ड टायप इज तांतूं एक प्री टेक्स्चर्ड म्हळ्यार शेप तशी जावन येता ऑर जस्ट राउंड जावन येता सो तशी मस्त टायप इम्प्लांट आसा सो रिसेंटली तांणी एक स्टडी सांगतो एक टायपाचे कॅन्सर लार्ज सेल लिम्फोमा म्हणून दिसता सो त्या तांणी फायंड केला कसं म्हळ्यार त्या ब्रेस्ट इम्प्लांट आशिल्ले जेन्ना आंगेलान ताजी इन्सिडन्स चड आसा म्हणून but still that is a small percentage risk but like any surgery खंयची सर्जरी केल्यार रिस्क आसता सो ब्रेस्ट इम्प्लांट घाल्यार एक स्मॉल पर्सेंट रिस्क आसता तेच्या वेळ तुम्ही सांगले लायपोसेक्शन म्हणून प्रत्येक म्हणटा लायपोसेक्शन म्हणले ते लायपोसेक्शन या बेरियाट्रिक सर्जरी म्हळ्यार कसं म्हणून सांगता काय होय सो बॅरियाट्रिक सर्जरी म्हळ्यार त्या विंगड मिगेल ह्या फील्ड न्हय तांतूं बेसिकली आतां एक कोणे मस्त थोरो आशिल्लो मनीस तांगेल्या मस्त फॅट पुराच सो ताका तांणी तांगेल्या सपूर जावच्याक तांगेल्या GI सिस्टम म्हणटात म्हळ्यार करुळू मागीर स्टमक थंय परत सर्जरी करून तांगेल्या वेट उणी करतांची पोस्ट बॅरियाट्रिक आमगेल्या सो एक पटी त्या बॅरियाट्रिक सर्जरी पुरा जेतरी तांणी मस्त वेट देवंत तांगेल्या मस्त वेट देविल निमित्ती सेम थिंग तांगेल फुल डिफ्लेट जाता सो तांगेल पुरा कडेन चर्म अशी लॅक्स जेवच्या सुरू लंबता पोट्टाला चर्म लंबता सायडा चर्म लंबता हाता मुळा चर्म लंबता सो त्या पुरा जाता सो ताका आमी प्लास्टिक सर्जरी करतांची सो आमी कसं करचें म्हळ्यार तेन्ना खंय ते एक्सेस हें आसा पळय त्या पुरा कट्टू करून आपास क्लोज करचे आनी खंय एक्स्ट्रा फॅट पुरा जावका थंय परत फॅट घालचे खंय एक्स्ट्रा नाका त्या पुरा काडचे सो ताका ते बॉडी कॉन्टूरिंग करचे जाल्यार बेरियाट्रिक सर्जरी जाल्यार सर्जिकल गॅस्ट्रोन करची म्हणजे तुम्ही त्यांनी सर्जिकल गॅस्ट्रो ऑर बॅरियाट्रिक सर्जन म्हणून आसतांची तांणी करचे बट तांच्यात तरी पोस्ट बॅरियाट्रिक आमी करचे तशीच लायपोसक्शन म्हळ्यार थंय लोकलायज्ड फॅट काडचे म्हणून करेक्ट लोकलायज्ड कार्ड येतं मेगा लायपोसक्शन म्हणून केलोपटी मस्त फॅटय कार्ड येतं फॅट काडल्यार त्या डिफ्लेट जाता सो अंतू आमी म्हणलेले त्या एब्डोमिनोप्लास्टी म्हणून आसता तांतू कसं करता म्हळ्यार आमी थोडे फॅट लायपोसक्शनार काडतांची मागीर वरलेल्या आमी त्या कट्टू करूनची स्किन काडतांची तांतू तुमी गेलता तुमी चिके फूड सांगिले
हृदयाची भितर आशिल्ले अशें आसता गेल्यार त्या समकोर जाता त्या तुमी करचे म्हणून वय त्या आमी करतांची त्या ताका पेक्टस एक्स्कवेटम आनी कॅरायनेटम म्हण तांची सो ताजे प्रकार त्या बोन काणू ताजी बोना शेप पुरा समकोर न्हू आपास बोन भितर घालतांची एकय ताकाय त्या टायपा इम्प्लांट्स मेळटांची करेक्ट ताजी टायपाचे सो त्या इम्प्लांट्सय घाल न्हू आमी क्रिएट करतांची मागीर ताजीच्या आनीक अबडॉमिनल वॉल रिकन्स्ट्रक्शन म्हूण आसा सो तांतू कसं टायप म्हळ्यार आतां कोणाक एक फूड म्हणल्यार हार्ट सर्जरी केल्या आनी क्लोज वूंड समज जायन तशींच कोणाक अबडॉमिनल सर्जरी केल्या आनी वूंड बंद जाता ना तशें आसल्यार घाय बंद जायनी वय ते घाय बंद जायनी आनी त्या पेशंटाला अबडॉमन ओपन आसा ते करळू पुरा भायर आसा तसल्या टायमार आमकां आपयतांची तेन्ना आपास प्लास्टीक सर्जनान येवन ताका त्या क्लोज करता सो ताकाय 2-3 टायपाची सर्जरीज आसांची आमी कसं करता म्हळ्यार कॉम्पोनेंट सेपरेशन म्हळ्यार आमगेले अबडॉमनाक मल्टिपल लेयर्स आसा सो त्या लेयर एक सेपरेट करून एक लेयरान ती आमकां तोडतोडेची एडवान्समेंट करूं जाता सो तशी करून आमी एडवान्स करून आमी क्लोज करतांची त्यामुळे जायनी जाल्यार आमी ताजी अबडॉमनांतू टिश्यू एक्सपॅन्डर्स म्हणून आसा त्या टिश्यू खंयचे एक्सपॅन्ड करता त्या घालून अबडॉमन वॉल पुरो एक्सपॅन्ड करून आमी बंद करूं पळयतांची मागीर आतां रिसेंटली एक अबडॉमन वॉल ट्रान्सप्लांट म्हणून आयला म्हळ्यार एक डोनर आला अबडॉमन वॉल काणू एक कोणा जावका पडला ताका घाल न्हू ताजीचे रक्तनाळ पुरे स्टिच कर न्हू त्यामुळे पुरे केला जेन्ना डोनर म्हळ्यार ते कशें आसता म्हळ्यार तो मनीस वंचून आसता ना त्या डोनर म्हळ्यार वय त्या डिसीज्ड डोनर्स त्यांनी ब्रेन डेड आशिल्ले डोनर्स तांगेले मल्टिपल ऑर्गन्स पुरा काडतांची हार्ट कार्ड येतं लंग्स कार्ड येतं दोळ कार्ड येतं तशींची वय तशींची आमकां प्लास्टीक सर्जरीक बंद पडटिल्या हात कार्ड येतं तोंड फेस कार्ड येतं आनी एबडमन वॉल कार्ड येतं इवन यामय कार्ड येतं पेनिसय कार्ड येतं सो ताजीचे ट्रान्सप्लांट केला आनीक नवे फंक्शनल आसता कितें त्या मिक्चुरीश म्हळ्यार मुत्तू जावचे फंक्शनल आसता सेन्सेशन पुराय तितलं मस्त आसना इरेक्शन तसल पुरा आसना इसेन पुरा मस्त आसना आनीक ट्रान्सप्लांट त्या आनीक अपकमिंग येता इज अ युटराइन ट्रान्सप्लांट म्हणून सो तांतू डोनर आले कार्ड येता म्हळ्यार एक एक युटरस प्रॉब्लम आशिल्ली ती चड जाता जायनी जाल्यार तिगेले अम्माले युटरस तिक दिव न्हू तांतू तांतू मॅचिंग आसता 50% जेनेटिक्स अम्माल्या सो त्या घाल न्हू आनी तांतूल्यान तिक मागीर कन्सीव जावन मागीर चेडू पुराय जेतर ते काडत चेडू जेतर काडत सो त्यामुळे आतां युजली काडतांची म्हळ्यार तातूंतलें रिजेक्शन जाता तांतू 50% अमाल आसल्यार 100% नाही इम्युनोसप्रेशन दिवन ते वरोचे वय इम्युनोसप्रेशन दिवन चेडू जावता इम्युनोसप्रेशन दवरतांची ताजे नंतर ते युटरस काडता सो त्यामुळे एक अनदर नर्व सर्जरी सो म्हळ्यार म्हणजे प्लास्टीक सर्जन्स आर फोरफ्रंट पुरे नवे नवे सर्जरी सोदून काडून आनी त्या मात न्ही आतां एक चेडू जायना म्हणचेच एक मस्त दुःख आशिल्लें एक बायल मनशेक अशी करून चेडू जाता म्हणजे जाल्यार वॉट मोर देन दॅट वय करेक्ट बट ताका पुराय पुरा कडेन जायना ताका स्पेशलायज सेंटर्स पुराय आनी परमिशन्स पुरा आमगे देशान जातकी आय थिंक एक 2 केल लागी म्हणून दिल्लीन तू म्हाका शुअर ना तशी चितावड आमी त्या हेअर ट्रान्सप्लांटा विशीं उलयतना लेजर हेअर रिमुवल म्हगेले एक मात आयलेले आतां एक बायल मनशेक तोंडारी अनगत्य जाग्यार पुरा केस आस म्हण लेखुया रॉम आस म्हण लेखुया त्या काडका जाल्यार तुमी प्लास्टीक सर्जनान करचे कितें काम यूजुअली नाही यूजुअली त्या लेजर्स डर्मटॉलॉजिस्ट तांणी करच्या बट केलो उपटी आमगेल्या एज एन अजंक्ट प्रोसिजर म्हणल्यार की ट्रान्सजेंडर पॉप्युलेशनान पुरा कोरक आसल्यार आमगेल्यान ती येतांची बट त्या जस्ट त्या लेजर घालच्या आनी ताकाय मल्टिपल सेशन्स जावका आसता आनी ते मल्टिपल सेशन्स त्या काड येता बट युजुअली त्या ताकाची विंगडाची सेंटर्स आसतांची अनेक एक भारी फेमस एक फामाद जावन आसचे एक विषय म्हळ्यार रायनोप्लास्टी म्हळ्यार नांक एक वॉर आशिल्ले नांक समकोरचे या रायनोप्लास्टी म्हळ्यार कसं जालें आनी हाजे विशयी ಸ್ವಲ್ಪ माहिती दिता वय सो रायनोप्लास्टी म्हळ्यार तुमी सांगला म्हणजे नांक समकोरच्याक रायनोप्लास्टी म्हणटांची सो तांतू विंगड विंगड टायपाच्या डिफॉर्मिटीज आसतांची एक कसं म्हळ्यार डॉर्सल हंप म्हळ्यार अशी दिग आसता सेकंड डिविएटेड नेझल सेप्टम म्हळ्यार नेझल सेप्टमाची अशी ओरे आसता मागीर टिप्प सम आसना टिप्प अशी तोग आसता एक चड टिप्प अशी आसता सो तसले विंगड विंगड टायपाचे विकार आसतांची आनी तांतू त्या समकोर नांक आनी नांक इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिनंट पोर्शन त्या नांका फेस नांका चिक्के एकड तेकड जाल्यार त्या मस्त डिफरन्स जाता फेसार सो ताका सर्जरीज पुरा आसा
अगेन त्या कसं टायपाच्या डिफॉर्मिटी असं म्हणून पळोवन ताजी प्रकार कोर येतं. क्लोज्ड रायनोप्लास्टी म्हणून असतं तांतू कसं भायलच्यान इन्सिशन असं जस्ट भित्त वयल्यानाची इन्सिशन कोरन त्या करेक्शन कोर येतं. एक ओपन म्हळ्यार भायलच्यान 2 सानं इन्सिशन घालतांची आणि त्या नांका चर्म वयर कोरन त्या नांकाचे हाड पुराय आणि त्याची कार्टिलेज असतं त्या पुराय शेप कोरन करेक्ट दवरन मागीर आपास ते चर्म माग शिकून चडतांची. रायनो आता मी रायनोप्लास्टी म्हणून म्हणतना आमगेले फिल्म एक्टर्सान पुरा मस्त नांकाचे ऑपरेशन करून प्लास्टिक सर्जरी केला म्हणून आमी पेपरार पुरा वाजिताची ताका नोज जॉब म्हणून म्हणतांची त्या आनी रायनोप्लास्टी एकगी वय नोज जॉब म्हणतांची ब्रेस्ट ऑगमेंटेशनाक बूब जॉब म्हणतांची अब्डोमिनोप्लास्टी टमी टक म्हणतांची तशी आनीक एक नव विदेशांत मस्त पॉप्युलर जाल्ला हांगा आनीक येनी इज बटक ऑगमेंटेशन. सो त्या बटक मस्त प्रॉमिनन्स दिसची खातीर ते बिकिनी कल्चर पुरा आसा तशी फॅट पुरा हांगा थाईस हातून फॅट काढून बटक सांत इंजेक्ट करून बटक ऑगमेंटेशन करचे सो त्यामुळे पुरे करता. आम्ही इतली प्रवलेले तुम्ही त्यांना टमी टक म्हणून म्हळ्यार लूज असोची तसले पोटाच्या जाग्याक टाईट करचे म्हणून. वय करेक्ट. सो मोस्ट कॉमन इज आफ्टर मल्टिपल प्रेग्नन्सीज पुरे जातरी अब्डोमन वॉल फुल अशी डिफ्लेट जावन अशी हँग जावन अशी सॅग जाता. सो तांतू कसं करता म्हळ्यार आमी सुरवेत स्किन ओपन करतांची आणि एक्स्ट्रा स्किन काढतांची. सो त्या स्किन काढून ते अशी अशी तोग्गू करून ते टाईट करचे. मागीर ताचे जे मसल्स असता सो त्या मसल्स अशी मसल स्प्रेड जावन असता सो त्या मसल अशी क्लोज करून टाईट करतांची. सो त्या तुम्ही गट्टी श्वास काढल्या कशी जेत पळय पोट सो तशी पोट तशींची करू जाता. या पुरा कोर कजल्यार एक साधारण कितले समय जावका पडता? आता एक कसं म्हणजे टमी टक कोर कजल्यार एक 2 to 3 hours लागता. ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन एक टाइम सर्जरी एकची. ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन वगी जाते एक अर्ध घंट्याच्या. ब्रेस्ट रिडक्शन असता ब्रेस्ट रिडक्शन जाल्यार एक 2 घंटे जाता. सो तशी जाता तशी म्हळ्यार एक सेटिंगान पुरो जाता म्हणून म्हणटा तुमी. वय त्या बट तुमी त्या तुमगे डॉक्टराला निमगू का कॅलो पेशंट्सा पुरो एक पटी करू जायना. सो ताजे वयर पळोवन तुमगे डॉक्टर्स सजेस्ट करता. आता तुम्ही इतली पुरा सांगल्या आता टमी टक्कगी असल पुरा ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन या पुरा हक्क पुरा रेस्ट म्हणून जावकागी. वय सो सर्जरी नंतर एस्पेशली टमी टक्का नंतर स्ट्रेन करूनच त्या दुखून आम्ही त्या पेशंट्साक पुरा एक्सरसाइज पुरा करची नाका म्हणतांची. तशी मस्त इवन तुमगेल्या बाथरूमा वतना पुरा मस्त स्ट्रेन करूनच जल तितलं कॉफ करूनच म्हणतांची तांकां वय तितलं अवॉइड करू सांगतांची. आनी अब्डॉमिनल बाइंडर्स म्हण दिता त्या अब्डॉमिनल वयर कवर जावन त्या प्रोटेक्ट करता. सो त्या पुरा असता. अशी पुरा केलेले एक ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन जो टमी टक केलेले जो हक्क एक कितले समय येते शेल्फ लाईफ म्हणून तसं कसं असगी. वय फेसलिफ्टाक 10 वर्स म्हणतांची. तुमगे ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन एक त्या ऑगमेंटेशन तशी असता त्या चेंज जायना बट त्या इम्प्लांट घाल्लेल्या ताजी भायर एक कॅप्स्यूल म्हणून जाता एक फॉर्म जाता. सो त्या कंट्रॅक्ट जावच्या पुरो कॅलो पेशंट्स तशी जाता. सो त्या एक 15-20 वर्सान अपास रिडू कोर कापडू पुरो. टमी टक्कय तशींची तुमी त्या मागीर आपास वेट गेन करनाशी चंदुकोन मेंटेन केल्यार एक केल्या पुरो. बट युजली त्या लायफस्टायला निमित्त करू जाय न्ही तशें जाल्यार आपास एक 10-15 एक पटी 20 वर्स नंतर आपास एक पटी एक्स्ट्रा कोरका जावच्या पुरो. म्हळ्यार ते एक तत्वण आमी त्या जागृतेर आसू का म्हणून म्हळ्यार एक्सरसाइजांनी पुरो करतर आसू का आनी वेट गेन जेन्ना तशें पुरो पळोवं का म्हणून म्हणचे. करेक्ट. तशीच आता रायनोप्लास्टी प्रमाण जातरी अनेक एक सामान्य जावन आसची कसं म्हळ्यार कॅन्सर एस्पेशली तांते एक ब्रेस्ट कॅन्सर जातना ते चड जावन आसतना एक ब्रेस्टची काडटाची आनी त्या काडलेले निमित्त एक बलमनशी एक ते सामाजिक जावन मस्त एक अळशी अशी असता. असल एक ब्रेस्ट कॅन्सर पीडित स्त्रीक तुम्ही प्लास्टिक सर्जन्स कशी सहाय करताची? वय आता ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन इज वन ऑफ द मेजर अपकमिंग फील्ड आहे आणि त्या वेस्टर्न कंट्रीज मस्त पॉप्युलर जाला आणि हांगा फ्युचरांत मस्त आजीर येता त्या. सो आता एक ब्रेस्ट गेल्यार एक बायलमनशीक त्या ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन करूंक जाता. फुडल्या टायमार त्या एक जायना आशिल्लें ते अवेलेबल ना आशिल्लें बट आतां त्या खंडीत जाता आनी तांतूय डिफरंट सर्जरी विंगड ऑप्शन आसा. एकय आमी फूड सांगला म्हणजे इम्प्लांट घालत तो एक ब्रेस्ट काण जातरी तांतू सुरवेक एक्सपांडर्स म्हणून घालतांची. एक्सपांडर्स म्हणून घाल न्हू
त्या चर्म चड एक्सपांड कोर न्हू मागीर ताजे नंतर त्या ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन मणकेची इम्प्लांट घालतांची सो त्या एक टायप ऑफ सर्जरी सेकंड टायप ऑफ सर्जरी तुमगेलेची ओन टिश्यू काणू त्या ब्रेस्ट आपास क्रिएट कोर येता ताका फूड म्हणल्यार टम्मी टक्कस नव्या त्या टायपाची सर्जरी करतांची सो त्या ತೊಗ್ಗು ಪೊಟ್ಟ ಲೋವರ್ ಅಬ್ಡಮನ್ ತೊಗ್ಗುಚಿ ಪೊಟ್ಟ त्या स्किन एक्स्ट्रा स्किन असतं पण त्या पुऱ्या जनांके असता एक्स्ट्रा स्किन अशी हँग जावन असते सो त्या स्किन काणू त्या स्किन ब्रेस्टशी मोल्ड कोर न्हू त्या खंयची ब्रेस्ट सर्जरीन काडला पळय त्या थंय दवरतांची ताका एके ट्रॅम फ्लॅप एके डीप फ्लॅप म्हणटांची सो त्या थंय दवर न्हू त्यांच्या रक्तनाळ हृदयांत आशिल्ल्या रक्तनाळाक स्टिच करतांची सो तशी केल्ले निमित्ती त्या एक ब्रेस्टाचे मोल्ड क्रिएट जाता मागीर ताजी वयर मागीर चर्म पुराय अशी मूव कोर न्हू एके टॅटू कोर न्हू ताजे निप्पल एरियोला पुराय आपास रिकन्स्ट्रक्शन करतांची तशी केल्ले निमित्ती आपास त्या एक गेल्लेल्या अंग ब्रेस्ट अंग आपास आमकां रिकन्स्ट्रक्ट करूं येता आनी तो स्पर्श ज्ञान आनी पुरा सामान्य जावन आसता की सामान्य जावन ಅಂತ आसना इता म्हळ्यार त्या ब्रेस्ट काढतना ताजीच्या नर्व या त्या पुराय वचून आसता बट आतां नवेच केलो सर्जरीज पुरा नव आमी अटेम्प्ट करता आसतांची म्हळ्यार म्हणजे प्लास्टिक सर्जन्स एट द फोरफ्रंट ऑफ इनोवेशन सो ताका नर्वाचेची एलोग्राफ्ट्स म्हण मेळटा सो त्या नर्व एलोग्राफ्ट घाल न्हू ताजी सेन्सेशन इम्प्रूव करूं जेतव्या तशींची एक नवे एक मॅटेरियल आसा पेग म्हणून सो त्या पेग घाल्ले निमित्ती नर्वाचे फंक्शन बेटर जेतव्या म्हणून त्या पुराय आमी इवन आमगेल्या हॉस्पिटल वॅन्डरबिल्टांतूय आमी त्या पुराय ताजी वयर स्टडी करता आसतांची तशी अनेक एक प्लास्टिक सर्जनाला आमकां केन्ना उडगास केन्ना म्हळ्यार एक जळतना एक अंग जळली की त्यातल्या कसले एक अपघात जेतना जळलेला अपघात जेतना एक प्लास्टिक सर्जन फोरफ्रंटार येता म्हणून हाजी विषयी माहिती दिता वय अगेन बर्न्स एक त्या जळलेल्या आमगेल्या देशा वयर एक व्हडलें एक बर्डन त्या मस्त जनाक ताजीचे अफेक्ट जाता अनफॉर्च्युनेटली आनी ताका नवे नवेची नर्व सेंटर्स पुराय येतसंची त्या पेशंट्स सर्व करूंक सो तांतूंत स्किन जळलेले निमित्ती त्या साना मटा बर्न असो पुरो एक मस्त पर्सेंटेज ऑफ आमगेल्या चर्म जोळण असो पुरो सो त्याशी जळल्यारी तांतू सुरवेक पेशंट आले जीव वांचोका इता म्हळ्यार एक लेवल आपशी चड बर्न्स जाल्यारी लायक 50-60% वयर बर्न चड बर्न्स जाल्ला आनी तोंडार पुरा बर्न जाल्ला त्या पेशंटान वांचेची पटी कश्ट जाता सो त्या खातीर ताका आयसीयू एडमिशन की ताका जावं जाल्यार या पुरा कोर न्हू ताका युजली बर्न सेंटर्स म्हणून आसतांची सो तांणी त्या पुरा पळत घेतांची आमकां प्लास्टिक सर्जनाल रोल केन्ना म्हळ्यार त्या बर्न जाल्लें स्किन पळय त्या स्किन काड का आनी आपास स्किन घाल का सो थंय आमगे प्लास्टिक सर्जनाल रोल येता सो तांतू फर्स्ट स्टेज कसं म्हळ्यार त्या बर्न जाल्लें स्किन काडचें ताका डिब्रायडमेंट म्हणचे सो त्या मल्टिपल टायप काडका येता पडटा म्हळ्यार कुडले एक बर्न पेशंटान आस्पत्रे येवचे भितर तुमी करू सुरू करताचे तुमगेलें काम सुरू जाता आतां ताका रिससिटेशन म्हळ्यार ताका एक फावटी स्टेबल कोर्न जेतरी त्या बर्न्स आमी काडूंक सुरू करताची सो त्या काण जेतरी ताजी वयर टेम्पररीली तांकां एलोग्राफ्ट म्हणटाची तशी एलोग्राफ्ट म्हळ्यार एक आनीक मनशान डोनेट केलेलें स्किन आमगेल्या मणिपालांतू आनी हांगा केलो आस्पत्रेंतू पुराय स्किन बँक्स म्हण आसतांची सो कोणी त्या तांगेल डोनेट केलेलें स्किन तांणी प्रोसेस पुरो कोन्न दवरतांची सो असल बर्न पेशंट आयिल्ले तेन्ना त्या मस्त युजफूल सो स्किन डोनेशन इज ऑल्सो अ ग्रेट ऑर्गन डोनेशन सो त्या स्किन तांकां टेम्पररीली त्या घालतांची त्या अनेक मनशाला स्किन आशिल्ली तुकून त्या परमनंट जावन राबना बट त्या टेम्पररीली ताका मनशाक कवर दिता मागीर ताजे नंतर एक फावटी ताका स्टेबल जाल्ल्या तागेले त्या अक्यूट फेज तागेले ब्रिदींग समजल्ल्या तागेले हार्ट समजल्ल्या किडनी समजल्ल्या त्या परत समजत तरी त्या मनशाले स्किन काडून स्किन ग्राफ्टिंग म्हणटांची सो त्या मनशाले स्किन काडून त्या बर्न जाल्ल्या जाग्यार घालतांची तांतू एक नवे एक टेक्निक आसा तांतू ताका मायक्रो ग्राफ्टिंग म्हणटांची म्हळ्यार एक मनशा मस्त बर्न जाल्ल्यार तागेल्या रिमेनिंग स्किन मस्त उणे त्या रिमेनिंग स्किनान पुरा स्किन कवर करू जायना तांणी कसं करता म्हळ्यार एक स्किनाची त्या सांसान कट करून 10 टायम्स एक्सपांड करतांची आनीक टेक्नॉलॉजी कसं म्हळ्यार कल्चर्ड एपिथेलियल ऑटोग्राफ्ट म्हळ्यार त्या पेशंटाला एक सान स्किन काडून त्या लॅबांत त्या स्किन ग्रो करतांची त्या स्किन ग्रो करून चड स्किन जेतर त्या पेशंटा वयर घालतांची आता तुम्ही ते दाखवलेल्या चित्रांत त्या पायया वयर त्या एक नवी स्किन घाला
ताजेर पुरो ते वोटे 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 कसं ते वय ते कसं म्हळ्यार ते सानर स्किन ताका मेशिंग म्हणटा तांची ते सानर स्किनाक तितले एरियाक ताजीचे ऑलमोस्ट अर्धा पेशी उणेची अमाउंट ऑफ स्किन काण असता बट त्या सान ऑट्ट कोर न्हू त्या मेश कोर न्हू त्या एक्सपांड कोर येता सो तशी मस्त स्किन काडका म्हण ना पेशंटाक थोडे स्किन काण मेश कोर न्हू एक्सपांड कोर आमी घालतांची तशी आता तुम्ही उलयता सांगले मायक्रोग्राफ्टिंग म्हणून या मायक्रोग्राफ्टिंग आणि मायक्रो सर्जरी म्हळ्यार एका नाही कंप्लीटली डिफरंट मायक्रो ग्राफ्टिंग म्हळ्यार जस्ट ग्राफ्ट करची सान ग्राफ्ट मायक्रो सर्जरी म्हळ्यार एक प्लास्टिक सर्जरीची एक व्हडली फील्ड मायक्रो सर्जरी म्हणून सो मायक्रो सर्जरीन तू ताजीचे कसल्या मायक्रो सर्जरी म्हणची म्हळ्यार त्या सर्जरी आमी मायक्रोस्कोपा मुळा करचे तंतू सांसान आमगेले नर रक्तनाळ पुराय आम्ही रिपेर करतांची सो त्या रिपेर करचे रक्तनाळ पुराय 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर तितले त्या सायजार असता त्या रिपेर करचे त्या स्टिचेस सुचर्स आमगेले केसा पशी सपूर सुचर्स असतांची सो स्टिचेस त्या स्टिचेस केसा पशी सपूर त्या जस्ट भायर जातल्या दोळा दिसना तितले सपूर स्टिचेस असतात त्या पळोवपाच्या मायक्रोस्कोप जावका सो ताका स्पेशलाइज्ड ऑन ऑपरेटिंग मायक्रोस्कोप म्हण असतांची सो आमी त्या ऑपरेटिंग मायक्रोस्कोप आमी आमगेले सर्जरीन तो हाणू त्या मायक्रोस्कोपा मुळाक त्या मायक्रोस्कोप पेशंटाला वयर दवरून त्या मायक्रोस्कोपा मुळा करचे हांव फुडें म्हणलें न्हू त्या ब्रेस्ट हांगा दवरल्या तेजी रक्तनाळ जॉइन केल्या और एक मनशाल बॉट कट्ट दिला त्या बॉट घालून त्या बोटा रक्तनाळ जॉइन केल्या और त्या वेळी म्हणल्यार त्या दाढ गेले तर ते दाढी दवरून ताजी रक्तनाळ जॉइन केले हे पुरा रक्तनाळ जॉइन करचे मायक्रोस्कोपा मुळा जाता सो तादुकून मायक्रो सर्जरी कसं म्हणजे प्लास्टिक सर्जरी एक बिग फील्ड आणि पुराय एरियान ती यूज जाता आता तशीच्या तुम्ही त्यामुळे एक पत्ता सांगला जाल्यार नवजात शिशूक तांगेले हाता बोट्ट जॉइंट जावन आसताची अशी कसकसल जावन जॉइंट जावन आसताची नातल्यार एक आनी अनेक बोट्टा मध्येन तू एक अशी एक जॉइंट अशी एक स्किनाची फ्लॅप अशी असता या पुरा समकोरचे प्लास्टिक सर्जन या पुरा समकोरचे प्लास्टिक सर्जनाची सो त्या बॉट पुरा जॉइन जाता मस्त कॉमन ताका सिंडॅक्टली म्हणचे म्हळ्यार बॉट जॉइन जाला म्हणून तशी आशिल्ली तेन्ना त्या आमी सर्जरी करून बॉट सेपरेट करतांची तशी विंगड टायपाच्या आमी ताका कंजेनायटल हँड डिफरन्सेस म्हणचे म्हळ्यार त्या हँड डिफरंट जावन आसता नॉर्मल टायप आसना तांतू पॉलिडॅक्टली म्हणून आसता म्हळ्यार एक्स्ट्रा बॉट असता केलो चेडवांक थंब आसना सो ताका आमी थंब रिकन्स्ट्रक्ट कोरका जेता केलो चेडवांक रे डेफिशियन्सी म्हळ्यार एक हँड आमगे हात अशें आसल्यार एक सायड हात डेव्हलप जावन आसना सो 3 बॉट मात्र असता एक ह्या सायड मात्र असता तशी अंगाचे बोन्स डेव्हलप जावन आसना तसो मस्त टायपाचे हँड डिफरन्सेस असतांची केलो पटी डबल डुप्लिकेशन असता एक्स्ट्रा बॉट असता और हातूची डबल जावन असता सो तसं पुरे आमकां प्लास्टिक सर्जनांक येता सो त्या पुरे आमी ताका कसं टायप सर्जरी जावं त्या पळोवन करता आता आमगेले एक स्लाइड आसा या स्लाइडाची विशयार माहिती दिता वय सो या तुम्ही लेफ्ट साइड पळोवचे इज अ हँड ट्रान्सप्लांट या एक न्यूजपेपर तुकून काडलेले इंडियातूच जाल्लेले हँड ट्रान्सप्लांट म्हळ्यार एक मनशा हात नातल्यार एक डोनर आल्या हात काणू ताका घाल येता सो त्या हँड ट्रान्सप्लांट सो आनीक सायडा तुम्ही पळोवची इज अ फेस ट्रान्सप्लांट म्हळ्यार ताका बर्न जाल्ल्या और ताका एक्सिडेंट जाल्ल्या ताका फेस पुरा जोडून गेल्यार सुरवेचे चित्र तसल्यार ताका तोंड जोडून गेले वय त्यांनी जोडून गेलेल्याचे तोंड आणि दोन्ही चित्रांतू त्या अनेक मनशाल तोंड काणू ताका घालला सो त्या फेस ट्रान्सप्लांट सो ह्या पुरे ताका कॉम्पोजिट टिश्यू एलो ट्रान्सप्लांट म्हणजे ह्या पुरे अपकमिंग फील्ड्स वय तशी अनेक एक आम्ही कसं आयकतांचे म्हळ्यार फिल्म एक्टर जाले पळयल्यार प्लास्टिक सर्जरी म्हणली कुडले फिल्म एक्टर जाकच आमी सामान्य जनान हे रिलेट करचे तांगेले कलर फुडें तांणी सुरवेक तांणी बरे काळे आसताची तशी एक 10 वर्स म्हणून तांणी गोरे गोरे जावन आसताची या वेळी प्लास्टिक सर्जरी करूचे की कलर चेंज ना या जायना प्लास्टिक सर्जरी जशें प्लास्टिक सर्जरी केलेले फील्ड नाही तशी अनेक स्किनार करचे टॅटू या हच्चे घालताची त्या टॅटू घालतरी एक पण आमकां काडका म्हूण दिसता टॅटू रिमुवल म्हणटाची त्या प्लास्टिक सर्जन करची वय तांतू प्लास्टिक सर्जन आहेत तांची तांतू दोन्ही टायप आसा एक लेजर घालून काडू येता तांतू केलो डर्मटॉलॉजिस्टांनी करतांची केलो पटी प्लास्टिक सर्जनी करतांची दोन्हीच्या सर्जिकल टॅटू एक जाग्यार आसता त्या लेजरान वचचे ना जाल्यार त्या सर्जरी कोण त्या स्किन मात्र कट्ट कोर न्हू त्या क्लोज कोर न्हू त्या टॅटू काडूकय येता आणि आता एक खंयचे एक प्लास्टिक सर्जरी करतरी त्या वापस म्हळ्यार रिडुईंग करचे गती आसतली
अगत्य पडू पुरो आता फॉर एग्जांपल एक लायपोसक्शन कोरून जेतरी तांणी मेंटेन करनी वेट गेन पुरो जेल्ले आपास फॅट अक्युमुलेट जाल्यार आपास कोरका जावच्या पुरो तशी फूड म्हणल्यार म्हणजे हेअर ट्रान्सप्लांट एक पटी त्या गल्लेल केस पूर समज राब्बनी केल्यार आपास कोरका जावच्या पुरो आनीक अनदर थिंग इज ब्रेस्ट लिफ्ट आता ग्रॅव्हिटी निमित्त ब्रेस्ट पुरो अशी सॅग जाल्यार त्या वयर कोण लिफ्ट केल्यार आपास टायमा नंतर आपास सॅग जावच्या पुरो सो तशी अगत्य पडू पुरो इतली वेळू प्लास्टिक सर्जरीचे उपयोग प्लास्टिक सर्जरी वाय वेर अँड वेन म्हणलेल्या विशयारी संपूर्ण माहिती दिले डॉक्टर लक्ष्मीनारायण भंडारी हांकां हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद डॉक्टर मॉम. मस्त खुश जालें. थँक्यू सो मच. तशीच आमगेल आरोग्य भाग्याचे सर्व अभिमानी वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हण मागता.